गोग्याच्या पावसाक लागून तिराळी धरण ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान शापोरा न्हंये कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवां सयत हेर गांवांनी अलर्ट दिला। दुसरे वटेन धरणाची 4 दारां उक्ती करून शुक्रारच्यान ह्या धरणांतल्यान उदक भायर सोडप सुरू केलां। मजगतीं गोंय सरकारान जातीन लक्ष घालून धरणांतलें उदक वेळच्या वेळार नियंत्रीत दवरलें जाल्यार हुंवारा सारकी आपत्ती टळूंक शकता अशें साळ गांवांतले समाज वावुरपी मेघश्याम रावत हाणें म्हणलां। लेवल आसा ती लेवल क्रॉस जावन आज ओवरफ्लो जावन उदक आयज सगळ्या गेटींतल्यान भायर पडलां। आणि म्हाका दिसता हे जर सरकारान जर तिराई धरणा कडेन जर प्रॉपर जर हेंच्यांनी कन्वर्सेशन दवरलें WRDन सरकारान आनी महाराष्ट्र सरकारान, तर म्हाका दिसता जी गेली कित्येक वर्सां जी पुराची परिस्थिती जी निर्माण जाता सगळ्या गांवांनी ती जावची ना। आणि आयज जर पळयलें जाल्यार आयज धरण तशें ओवरफ्लो आजून जावंक ना। आणि अशें हे जे उदकाची जी लेवल आसा ही खंय तरी हेंच्यांनी जर आयज सरकारान WRDन हेंच्या कडेन जर रिलेशन दवरून हेंच्या कडेन हांगा प्रॉपर चेकिंग करून जर हांगा जर ही लेवल जर सारकी दवरली जाल्यार म्हाका दिसता पुराचे जे पूर परिस्थिती जी निर्माण जाता चडशा आमच्या गोंयान जे साळान म्हूण मेणकुऱ्या म्हूण जे लोकांक त्रास जाता ते म्हाका दिसता जावचें ना। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता, WRD कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता, CM कडेन रिक्वेस्ट करता की प्रॉपर जे हांगाचे WRDचे ऑफिसर आहा तेंच्यांनी हांगा म्हाका दिसता पावस हे कंटिन्यू एटलीस्ट हो 1 म्हयनो लोकां खातीर तेंच्यांनी कंटिन्यूस ह्या धरणाचेर देखरेख करपाची गरज आसा। आणि जर प्रॉपर जर ह्या उदकाचे जर हेंच्यांनी मेंटेनन्स केले, प्रॉपर जर लेवल दवरली जाल्यार म्हाका दिसता पूर जे हांव सदांच गेली 4 वर्सां आमी सातत्यान सांगत आसा की लेवल जर आयज मेंटेन केली आणि जर हेचेर जर लक्ष दवरलें जाल्यार पूर येवपाची शक्यता खूब कमी आसा।